बीजेपीन जॅक सिकेराचो पुतळो विधानसभेत उबारपाक विरोध केले उपरांत गोवा फॉरवर्ड म्हादयच्या विशयाचेर सरकार आड अचकीत आक्रमक जाल्या। म्हादयचें उदक खंय कर्नाटकाक दिवप म्हळ्यार हे गोंयच्या कर्नाटकांत एके भाशेन विलिनीकरण म्हूण गोवा फॉरवर्ड आतां जागे जाल्यात। WR मिनिस्टर इतले कॉन्फिडंटान आमकां सांगला की सगल्यांक पटलां म्हाका दिसता की म्हादयाचेर आमी कशेंच डायल्यूट करून दिवचे ना आनी पार्टीचे लिडरांनी सुद्दां ताका आश्वासन दिलां की आमी तुज्या वांगडा आसतले आनी आमी कितें जाता तेजेर वॉचडॉग कशे आमी रावतले। आमी एक ओपिनियनाचेर जाले थंयसर की एनी डायल्यूशन ऑन द म्हादय इश्यू कूड बी टर्म्ड एज एन अटेम्प्ट टू मर्ज गोवा विथ कर्नाटक। तेजे डायल्यूट जालेले ही परिस्थिती जावंक शकता। आदी गोंया महाराष्ट्रान घालपाक ते गेले हांगासर जर तर डायवर्ट जायत इश्यू डायल्यूट जायत इश्यू जाल्यार इट कॅन बी सेफली सेड दॅट इट इज एन अटेम्प्ट टू ट्राय टू मर्ज गोवा इन टू कर्नाटक। आनी पार्ट्यान एक ठाम मत घेतलां की गोंयची आयडेंटिटी गोंयकाराची आयडेंटिटी खंयच्याच परिस्थितीन ती आमी आनी विगडावंक दिवचे ना। खूब जालेलें आमी जाणा जालें तें जालें कितें उरलां तें आमी सांबाळटले आनी एनी अटेम्प्ट टू लिक्विडेट आर नॅचरल रिसोर्सीस बाय अलाउइंग वॉटर टू बी टेकन बाय कर्नाटक we will try every nerve and torpedo those conspiracies if from anyone from any quarter however mighty they may be we will not allow it because it would mean that we are trying to आमचो नॅचरल रिसोर्स तो कोणाक अधिकार ना तो कोणाक खंय दिवपाक पॉलिटिकल कंपल्शन आहा तें तुमी पळोवन घेयात आमी एलाव करचे ना। थंय सध्या कर्नाटकान कळसा प्रकल्पाचे जे हे मातयेचो भराव घालून बांद घातलेलो तो तेंच्यांनी आयज भराव जो आसा तो फोडून उडयलो आनी ती माती जी आसली ती पयस केली। पूण नैसर्गीक प्रवाह जो आसलो कळसाचो तो अजून लेगीत सुरू जावंक ना पूण आतां एक दोन दिसान तो प्रवाह सुरू जातलो कित्याक माती जी आसा ती समपातळीचेर येयली सगळी की बरोबर तो प्रवाह जो आसा तो चालू जातलो। पूण दुसरे वाटेन जे उदक मोठ्या प्रमाणान तुंबला ते थंय कायम आसा त्या जाग्याचेर पूण एकंदर माती काडल्या कारणान एक जो भंय निर्माण जाल्लो तो भंय आतां मातसो कमी जाल्लो आसा। पूण एकंदर हे जे काम आसा कर्नाटकान कालव्याचे ते बहुतांशी काम पयलींच पुराय केल्लें आसा। बांद जो घातलेलो तात्पुरतो बांद तात्पुरतो मातयेचो बांद जो घातलेलो आनी ताका लागून नैसर्गीक प्रवाह आसलो तो आडावलो तो आतां सुरू जावपाक म्हणजे आनी कांय काळान तो सुरू जातलो। इतले मजगतीं गोवा सुरक्षा मंचाची सुर्ला 70च्यान म्हादई संपदा रक्षा यात्रा बुधवारा सुरू जाली। सुर्लाचे सातेरीच्या देवळांत म्हादईच्या उदका कलशाची पुजा जाली। हो कळस आतां फुडले 7 दीस रथांतल्यान गोंयभर भोंवपाचो आनी पणजे ती सोंपतली। म्हादई वाचवा गोवा वाचवा म्हादई वाचवा गोवा वाचवा म्हादई बचाओ गोवा बचाओ म्हादई बचाओ गोवा बचाओ। भारत माता की जय। म्हादई बचाओ गोवा बचाओ म्हादई बचाओ गोवा बचाओ। आणि तुम्ही ह्यो सुरक्षा मन घेऊन येयल्यात आणि तुम्ही सक्सेस जातले आणि अशें आमकां आमचो फूल पाठिंबो सुर्ला गांवच्याचो पुऱ्या वतीन हांव तुमचे एक स्वागत करता। अशें म्हणटात की ज्याची सुरवात बरी तेजो शेवट तेजो सगळो प्रवास जो आहा तो व्यवस्थीत जावन तेजो समारोप सुद्धा जो आसा तो यशस्वी जाता। आणि त्यामुळे आज ज्या पवित्र वातावरणान आमच्या यात्रेचो जो पुजेचो कलश जो आसा त्या कलशान 10 स्रोताच्या उदकाचे संगम जाल्ले आसा। तेन्ना एकाच गजालीक आमी वचनबद्ध आशिल्ले ती म्हणजे पयले म्हणजे पॉझिटिव्ह पॉलिटिक्स सकारात्मक राजकारण
तत्वनिष्ठ राजकारण आणि हे सगळे कित्या खातीर तर गोंयची सुरक्षा करपा खातीर. कर्नाटकांतल्यान 28 थी फाल्यां पार्लमेंटाक पावतले आनी गोंयच्यान फकत दोगूच जाण वतले. गोंयचे पडून ना तांकां, त्या 28 जाणांचे पडून आसा म्हणून गोंयाक बळी दिवन ते 28 जिखून हाडपाचो ह्या पक्षाचो जो एकंदरीत तांणी ही रचिल्ली जी गेम आसा तांकां आमी जर थंड बसले जाल्यार ते यशस्वी जातले. गोंयांतल्या म्हादईच्या आजूबाजूचे जे लोक आसात तांकां पयलीं जागे करपासाठी ही यात्रा आसा आनी त्याच बरोबर गोंयकारांक ह्या विशयाची जाणीव करून दिवप आनी ह्याची गांभीर्य त्यांच्या लक्षात हाडून दिवप हे चड म्हत्वाचें आसा. लोकांचो प्रश्न घेवन एक राजकीय पक्ष उबो जर आसत आनी तातूंत जर राजकारण करिना आनी केवळ सामाजीक आनी लोकांच्या जिव्हाळ्याचो विशय जर टॅकल जर करता आसत जाल्यार आमी आमच्या सगळ्यांचे कर्तव्य जाता की आमी निपक्षपातीपणे ह्या आंदोलन जे आसा हे यात्रा जी आसा ताका पाठिंबा दिवप. दुर्दैव आसा की गोवा सरकार हो अत्यंत फटिंगपणा आणि दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. राजकारण दोळ्यांसमोर दवरून जे पत्र हांगाच्या मुख्यमंत्र्यांनी खरें म्हणजे ऑफिशियली कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याक बरोवपाक जाय आशिल्लें ताज्या ऐवजी राजकीय लाभ उठोवपा खातीर ते पत्र विरोधी पक्षनेते येडियुरप्पा हांचे कडेन दिलें जेन्ना वता त्या वेळाचेर हे जनतेची फसवणूक आसा अशें म्हाका दिसता. मुख्यमंत्री म्हणटात की पत्र बरयलें म्हणून उदक दिलें काय म्हणून. तांचे अनेक गुप्त करार हे तांकांच खबर आसता, तांच्या बाकीच्या सहकाऱ्यांक खबर नासता. हाचो वायट अनुभव आमी घेता. भाशा प्रश्नाच्या दृश्टींतल्यान ह्या मुख्यमंत्र्यान एकाय सहकार्याक विश्वासान न घेता जो पॅक्ट डायसिसन सोसायटी कडेन केलो आनी मतां मेळोवपा खातीर आनी सत्ता टिकोवपा खातीर जे अत्यंत नागडें उगडें अशें प्रदर्शन जन अहिताचें करून उडयलें त्याच पद्दतीचें अहित आमच्या गोंयकारांचें कित्याक करिनात हे करचे ना हाज्या बद्दल संशय निर्माण जाल्लो आसा. मंचाचो कणकुंबी सावन गंगा पूजन करून यात्रा सुरू करपाचो प्लान आशिल्लो. 4 जाणटे खातीर कलश घेवन कणकुंबी गेल्ले. तांकां थंय कर्नाटकाच्या स्टाफान आडायले. तांचे कडेन परवानगी ना म्हूण कारण सांगून तांकां उदकाची पुजा करूंक दिली ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.